जिल्हा पंचायत वेचणुकीचा काउंटडाऊन सुरू झाला। या वेचणुकीखातीर राज्यात 70.81% मतदान झाले। 50 मतदारसंघातल्या 226 उमेदवारांचे नशीब शनिवारा मतपेटीत सीलबंद झाला। सोमवारा मतमेजणी जाऊन लोकांनी कोणाक कितल्या मतांनी कौल दिला हे मुखारतले। उत्तरा वाठारात जॅमिंग गोट शेकाक उसो लागपाची घडणूक घडली। आयतारा सकाळी 8 वरांचेर हो उजो लागिल्ल्याचे कळटा। उजो कसो लागला ताचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 30 ते 40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जावंक ना। शनिवारा दिवसल बंदरवाडा वाठारात एक विचित्र घडणूक तडार आयली। माधवी नायक ही आपल्या इश्टिणीगेर वतना पुलिसांच्या भेसात आशिल्ल्या चोरांनी तिका लुटली। माधवीक चोरांनी हातातल्या हातान लुटून तिचे मंगळसूत्र फारावन तिच्या हातात फातर घाल्ल्या कागदाची पुडी दिवन तिच्या दोळ्यांक पानां पुसून चोरांनी फुजो काढल्यो। पुलीस या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। अंदू वर्सा तिसरे शिराण्यो कालवा तशेंच हेर तरेचे नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतलो नुस्तेकार वासुदेव केरकार हांणी हुस्को उक्तायला। नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान ताचो परिणाम दक्षिण गोंय दर्यादेगेवेले पारंपारीक नुस्तेकारांचेर जाला अशें तो सांगता। ह्यान पयलीं व्हडा प्रमाणात नुस्तें मेळटालें, मात हवामान तशेंच भरती आनी सुकतेत जावपी बदल आनी खर जाल्लो दर्यो हाका लागून नुस्त्याच्या ब्रिडींग सायकलीचेर परिणाम जाला अशें ताचें म्हणणें। मजगतीं साळणेंतलो गाळ काडप म्हत्वाचें आसा। गाळ काडलो जाल्यार तिसऱ्यो मेळपाक शकता। तशेंच ताल्ले, पेडवे आनी हेर नुस्तें न्हंयत येता। देखून सरकारान दर 3 ते 4 वर्सांनी न्हंयतलो गाळ काडून दिवचो म्हणून नुस्तेकार वासुदेव हांणी मागला। नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान नुस्त्याचे दर वाडल्यात, ताचो परिणाम नुस्तेकारांसयत गिरायकांचेर जाला। ह्या उणावाचेर वैज्ञानीक अभ्यास करचो, नुस्तेमारी पद्दतीचेर खर नियंत्रण दवरचें, दर्यांतल्यान जैव विविधतायेची राखण करपा खातीर टिकाऊ नुस्तेमारी उपाय चालीक लावचे अशी मागणी वासुदेव केरकार हांणी केल्या। मुळगांवच्या शिरोडवाडी वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यावेल्यान वतना अचकीत बिबटो धांवत आयिल्ल्यान दिगंबर नायक हांचे स्कुटरीक बिबट्याचो धपको बसलो। दिगंबर नायक हे स्कुटरीवेल्यान दिवचलच्यान आपल्या घरा येताले। मुळगांवच्या शिरोडवाडी वाठारांत पावतकीच अचकीत एक बिबटो धांवन येवन स्कुटरीक आपटलो। हाका लागून दिगंबर नायक रस्त्याचेर पडून ताच्या हाताक आनी पायाक दुखापत जाली। मजगतीं मुळगांव वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। दीस रात चालू आशिल्ल्या मायनिंग वेवसायाक लागून बिबटे लोकवस्तीत घुसपाचो प्रकार वाडल्यात अशें मुळगांवचो आदलो सरपंच वसंत गाड सांगता।
तिवचलच्या बोड्डा वाठारात रावपी गोविंद साकळकर आणि लहानपणाच्यान भायर फिरायच्या 9 वर्सांसावन नाणी जमोवपाक सुरवात केली. हळूहळू तांची ही आवड वाडत गेली. आतापर्यंत तांणी शिवराई, पेशवा शिवराई, राजमुद्रा मेळून 70 किलो परस चड कॉयनांचो संग्रह केला. त्या भायर कट्टर शिवमोगी आशिल्ल्यान तांणी छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्ल्या गड किल्ल्याचे फोटो लेगीत संग्रहीत केल्यात. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक रोजगार दिवपाच्या हितान केंद्र सरकारान गोंयांसयत देशभरात मनरेगा येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणेचो एक भाग म्हणून देशांतल्या लोकांक दर वर्सा 100 दीस रोजगाराची हमी मेळटा. तातूंत रस्ते बांदप, उदक संवर्धन ह्या सारक्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. गोंयांसयत देशांतल्या कोटी नागरिकांनी हे येवजणेचो लाव घेतिल्लो आसा अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लेखी जापेंतल्यान दिली. अंदूच्या वर्सा मनरेगा येवजणे अंतर्गत 12 कामगारांक वगळायले आनी 1002 नव्या कामगारांक रोजगार मेळ्ळ्या. आता मेरेन ह्या येवजणे विशीं कोणेच कागाळ करूंक नाशे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी सांगलें. सांखळे हरवळींतल्या सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्साचे उदक आणि लायटीचे कनेक्शन सांखळे नगरपालिकेच्या आदेशावयल्यान तोडून उडयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 1 वर्सासावन ह्या इमारतीचे घाणयारे उदक रस्त्यार व्हांवतालें. ह्या उदकाक लागून पुराय वाठारांत हळशिकावणो वास पसरिल्लो. देखून थळाव्यांनी नगरपालिके कडेन कागाळ दाखल केल्ली. उपरांत नगरपालिकेन इमारतीच्या संबंधितांक नोटिश्यो धाडिल्ल्यो. तरी लेगीत कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान नगरपालिकेन लायट आनी उदकाची जोडणी तोडपाचो आदेश दिलो. कळंगूट पुलीस स्टेशना लागसार शेनवारा उसरा राती स्वयंघात जालो. ह्या अपघातात स्कूटर चालक आणि त्याच्या फाटल्यान बशिल्ल्यांक गंभीर दुखापत जाली. ह्या दोगांकूय उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. दुसरे वटेन मडगांव हारेबान वाठारांत कार चालकाच्या कारवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान कारीचो धपको बसून पार्क केल्ल्या गाडयांचें व्हड लुकसाण जालें. शेयांत धुक्याक लागून गाडी चलयतना आडखळीन येतात. हाका लागून रस्तो अपघात वाडटा. भारत सरकाराच्या आंकडेवारी प्रमाण 2022 धुक्याक लागून आनी धिल्लाक लागून 34,262 रस्ते अपघात जाले. जाल्यार 2021 हो आंकडो 28,934 आशिल्लो. भारतीय हवामान विभागान उत्तर, वायव्य आनी लागसरच्या खुबशा भागांनी फुडल्या कांय दिसां खातीर दाट धुक्याची शिटकावणी दिल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन तापमानांतले वाडी वांगडाच कुडकुड्याचे शिले अणभवपाक मेळटा. शेनवार दिसा पणजेंत 18°C उण्यांत दुसऱ्या तापमानाची नोंद जाल्ली. हे 2025तले पणजेचे सगळ्यात उणें तापमान थारलें. हवामान खात्यान फुडले 6 दीस गोंयांतलें उण्यांत उणें तापमान 18 ते 20°C मेरेन आसतलें अशी शक्यताय उक्तायल्या. गोंयांत 21 ते 26 डिसेंबर ह्या काळात कांय वाठारांनी फांतोडेर मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाची शक्यताय आसा. ह्या काळात गोंयांत चडांत चड तापमान 31 ते 33°C मेरेन आसतलें. थंय भारतीय हवामान खात्यान जम्मू काश्मीर, लडाख, मुझफ्फराबादात भरपूर प्रमाणात स्नोफॉल जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते भायर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटका, तेलंगणा वाठारांत कोल्ड वेव्हाची परिस्थिती जैसे थेच उरतली अशी शक्यताय उक्तायल्या. मजगतीं दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगड आनी चंदीगडात मध्यम प्रमाणात धुके आसपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें सांगलां. अशाच तरेचे वातावरण मध्य प्रदेशात, ओडिशात, उत्तर प्रदेश, झारखंड आनी उत्तर पूर्व भारतात आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केल्लें आसा. अनंतनागात चिलाई कलानाच्या आगमनान काश्मीरात खरेपणान शिंयाळ्या हंगामाची सुरवात जाता. चिलाई कलान म्हळ्यार पयलो स्नोफॉल. हातूंत कांय प्रमाणात बर्फाचो पावसूय पडटा. हो काळ डिसेंबर 21 ते जानेवारी 31 मेरेन आसता. ह्या काळात तापमान देंवत आसता खंय.
जाका लागून उदका स्रोताय बर्फावरी जातात। चडांत चड बर्फ ह्याच काळात पडटा, देखून आता पर्यटनाच्या हंगामाक खरेपणान सुरवात जाल्ल्याचें कळटा। काश्मीरातल्या अन्न सुरक्षा आणि रस्त्यान उबारिल्ल्या महत्वाच्या पावलाक लागून अनंतनागात आता पहिलेच फावट भारतीय अन्न महामंडळाचे सामान घेऊन येवपी ट्रेनीचे आगमन जातले। या ट्रेनींच्या 21 बोगींनी 1384 टन कडधान्य आसात। देखून आता काश्मीरात केन्ना जेवणा खाणा बाबतीत कडधान्याचो उणाव जाणवचो ना अशी खात्री आता लोकांक आसा। रेल्वेंतल्यान ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून सवाय आनी बेगीन ही धान्य लोकां मेरेन पावतली, जाचो लाव शेतकारांकूय तितलेच दुपेटीन जावपाक पावतलो। भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण उत्तर भारतात फ्लायट ऑपरेशनात मातशी आडखळ निर्माण जाल्ली आसा। सध्या शियाळ्या दिसांनी धुक्याची चादर फाकिल्ल्यान विमानाची येरादारी करप कठीण जाता। ते भायर राजधानी दिल्लीत वाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून आनीकूय चड अडचणी उप्राशिल्ल्यान फ्लायट्स डिले करच्यो पडटात। देखून सगळ्या प्रवाशांक आपापल्या फ्लायट विशींची म्हायती जाणून घेवपाचो सल्लो भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान दिला। वायू प्रदूषणाची आळाबंदी हाडपा खातीर दिल्ली सरकारान ग्रेप स्टेज 4 खाला अंमलबजावणी मोहीम चड खर केल्या। दिल्ली सरकारान वाटतं 612 नॉन कंप्लायंट उद्देग बंद केल्या। त्या भायर फक्त 3 दिसांनी 1 लाखावयर प्रदूषण नियंत्रण मंडळा खाला प्रमाणपत्र जारी केल्ल्याचें कळटा। सरकारान 3000 परस वयर तपासणी मोहीम करून 12000 चालनां जारी केली। खंय मजगती 6000 परस चड वाहनांची लेगीत तपासणी केली। तशेंच एरिया अभियंत्यांक आनी जिल्लोधिकाऱ्यांक रियल टायम देखरेख दवरपाचे निर्देश दिल्यात। ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीत बॉन्डी बीचाचेर जाल्ल्या फारपेटात 15 जाणांक मरण आयल्या उपरांत आता अशाच तरेच्या फारपेटीत साऊथ आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्गात पबाच्या भायर वट्ट 11 जाणांक मरण आयल्याची खबर उक्ताडार आयल्या, तर 12 जाण गंभीर जखमी जाल्ले आसात। नेमको ह्या हल्ल्या फाटले कारण स्पष्ट जावपाक पावले ना। जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात, जाल्यार ह्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सुमार डझनभर फारपेट करप्यांचो सोद घेवप सुरू आशिल्ल्याचें कळ्ळां। ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सध्या सुरू आसा। इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण गोस्ट पेरिंग नावाचो सायबर उपक्रमाचो गैरवापर करून व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक करप सुरू आसा। खंय देखून दर एकल्यान सादूर रावन हाका बळी पडचे न्ही अशें आवाहन मंत्रालयान केलां।
हायजेकर डिव्हाइस लिंकिंग पर्यायाचा गैरफायदा घेऊन आपलं ध्येय साध्य करतात. व्हॉट्सअॅपाचेर हाय असो मेसेज करून ताचे वांगडा एक लिंक धाडून लोकांची फसवणूक करतात. जर त्या लिंकाचेर क्लिक केले जाल्यार फोन नंबरा वरवीं व्हेरीफाय जावन सगळो डेटा तांकां मेळप शक्य जाता. देखून दर एकल्यान सादूर रावचे, कसलेच लिंक शहानिशा केले बगर क्लिक करून ओपन करचे न्ही अशें मंत्रालयान कळीत केल्लें आसा. आयच्या काळात चॅट जीपीटीच्या वापरात वाढ जावपाक लागल्या, मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक थारू येतात. कारण चॅट जीपीटी जरी खूप फायदेशीर असलो तरी या माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक माहिती चोरयेक वचना असो प्रश्न उप्रासता. मात जे लोक चॅट जीपीटी वापरतात तांच्या बाबतीत आता डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक म्हायतीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मळावयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची. कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक लागून सध्या लोकजीण बरीच विस्कळीत चल्ली आसा. ह्या दुयेंसाक खंयचेच पिरायेचे गट लागना, कोणाकूय खंयच्याय पिरायेचेर आतां कॅन्सर जावपाची भिरांत आसता. तरणाट्यां मदीं तर हे दुयेंती नेटान वाडपाक लागले. चुकीची जिणे पद्दत, वाडटी पिराय, प्रदूषण, अयोग्य आहाराचे सेवन ही हे दुयेंसाक वाडपाची मुखेल कारणां जावन आसात. ह्या दुयेंसाचेर आतां केंद्र सरकारान हुस्को परगटायला. जर सध्याची परिस्थिती आसा तशीच उरली तर 2040 मेरेन कॅन्सराच्या दुयेंतींचो आंकडो 20 लाखां मेरेन पावतलो अशी भिरांत उक्तायिल्ली आसा. आता गोडेमूत आशिल्ल्या दुयेंतींक खंय किडनीच्या दुयेंसांची भिरांत आसूं येता अशी धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. किडनीच्या त्रासाक लागून जे दुयेंती त्रस्त आसात तांचें मूळ कारण गोडेमूत आशिल्ल्याच्या संशोधनांतल्यान मुखार आयला. गोडेमूत आशिल्ल्यांनी जी वखदां घेतली त्या वखदांचो परिणाम म्हणून किडनी संदर्भातले दुयेंस जावं येता खंय. हाचेर उपाय म्हणून सदच्या जेवणात कार्बोहायड्रेट्साचें प्रमाण नियंत्रीत दवरून भाज्यो तशेंच कमी फॅटी प्रथिनांचो आस्पाव करप, सुरवेक साखर आशिल्ले पदार्थ टाळप, मिठाचें सेवन उणें करप, उदकाचें सेवन वाडोवप, व्यायामाचेर भर दितना वॉकिंग खूब फायदेशीर, सायकलिंग लेगीत केल्यार वा योगा सारखे व्यायाम सदचे जिणेंत संवयचे करप. ह्या उपाया उपरांत फक्त 5 किलो जरी वजन कमी जालें जाल्यार प्रेसाव आनी इन्सुलिनाच्या प्रमाणात सुदार येवंक शकता अशें अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. टायप 2 डायबिटीसाचे चडशे दुयेंती हे पयलींपासून जाणटे आसताले, मात आता ह्या प्रकाराचे डायबिटीस ल्हानसान म्हळ्यार 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां दुयेंती सापडपाक लागल्याचें उक्ताडार आयला. ल्हान भुरग्यांक जे दुधाचे पदार्थ जेवणाक घालतात तातूंत साखरेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान ह्या पिरायेचेर रक्तांत गोडेमूत वाडपाक शकता अशें स्पश्ट जालां. त्या भायर घरचें पौश्टीक जेवण खाण सोडून भायले फास्ट फूड सेवनाचें प्रमाणूय वाडिल्ल्यान भुरगीं आंगान मोठी जातात, जाचे थेट परिणाम गोडेमूत सारखे गंभीर दुयेंस ल्हान भुरग्यांक मदीं सापडपाक लागला. पेन किलर वखदांचो वापर चड पुरायभर संवसारभर जाता.
हातून ओव्हर द काउंटर पर्याय हे प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्यांपासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात. खासा करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावपाक शकतात. संधिवात ही समस्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातून मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात. संवसारभरातल्या 6 लाखांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हे दुयेंस दादल्या परस बायलांमदी चड दिसून येता. बायलांमदी एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ह्या हॉर्मोनांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्याच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता. भारतात 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक हे दुयेंसाचो धोको आसता. तेच प्रमाण आयच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवातांचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयला. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळी, ॲप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्ल्यार खुबशे फायदे जातात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिना, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हें भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. ॲप्पला भितर एंटी ऑक्सिडंटांचो गुणधर्म भरपूर आसतात. दिसाक एक जरी ॲप्पल खाल्ले तरी रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायदेशीर थारू येता. चायत वा उदकांत उकडून लेगीत तें उदक पिलें जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर डाळिंबाचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर करची न्हय. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाचो काउंटडाऊन जालो सुरू. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब सध्या आसा सीलबंद. लोकांनी कोणाक दिलो कौल, कोण आयलो कितल्या मतांनी फर्स्ट थारतले सोमारा. उतोर्डा वाठारांतल्या जॅमिंग गोट शेकाक लागलो उजो कसो लागलो ते कळपाक ना मार्ग. सुमार 40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. सुदैवान घडणुकेत कोणाक जावंक ना दुखापत.
पोलिसाच्या भेसात चोरांनी दिवचल वाठारात लुटली बायलेक. माधवी नायकाच्या हातान चोरांनी मंगळसूत्राच्या जाग्यार फातराची पुडी देऊन काढलं पळ. पोलीस करतात तपास. अंदू वर्सात तिसरी अशी नाण्यो कालवा तशेंच हेर नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी उक्तायला हुस्को.